नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जाली बसका. बल्लारी ते गुडगल मेरेन तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे लायनीक तशेंच भव्य रसायन येवजणे अंतर्गत 3 रसायन उद्यानाक मेळ्ळी मान्यताय. सामाजीक वावुरपी सोनम वांगचूक हांणी 26 दिसां उपरांत सोडलो उपास. हिंसा आड सादो रावपाचो दिलो संदेश. प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यां खातीर जारी केलो खासा व्हिडिओ संदेश. कॉक्रोच जनता पक्षाच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंग सेट केली बसका. विरोध प्रदर्शन सोंपोवचे खातीर सरकारा मुखार दवरल्यो 3 मागण्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आल्तिनो पणजेच्या अपरांत सुरक्षिता भवनाच्या नव्या कार्यालयाचे केले उक्तावण. कामगारांची सुरक्षा सरकाराची प्राथमिकता मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. 23व्या कॉमनवेल्थ खेळा सर्तीच्या सुरवेकच भारतीय खेळगड्यांचे लखलखीत प्रदर्शन. बायलांच्या मुष्टियुद्ध खेळांत पदक केले निश्चित. आता खबरो विस्तारान. आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जाल्ल्या बसकेन आर्थीक वेव्हाराच्या समितीन कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातल्या बल्लारी ते गुंटकल वाठारांत तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे लायनीक मान्यताय दिली. हे खातीर सरकारा वतीन 1264 कोटी रुपयाची गुंतवणूक जातली. ह्या वाडीक लागून सध्याच्या भारतीय रेल्वे नेटवर्कान 64 किलोमीटर मार्गाची वाड जातली. केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे विशीं पत्रकारांक माहिती दितना राष्ट्रीय पांवड्यार कनेक्टिव्हिटी वाडोवपाच्या दिकेन पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय आराखड्या अंतर्गत हो प्रकल्प कार्यान्वित करतले अशें सांगलें. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd एंड 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd एंड 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। तशेंच देशांत 3 रासायनिक उद्यानां स्थापीत करपाचे दिकेन मंत्रिमंडळान भव्य रसायन येवजण मान्य केल्ल्याची माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली. अंदू वर्साच्या अर्थसंकल्पान जाहीर केल्ल्या ह्या येवजणे अंतर्गत प्रकल्पां खातीर 3030 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. दर एक उद्याना खातीर सरकारा वतीन 1000 कोटी रुपया अनुदान फावो जातले. तशेंच संबंधीत राज्य सरकारा कडल्यान उण्यात उणी 500 रुपयांची गुंतवणूक जावप गरजेचे आसा अशें तांणी सांगलें. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। Then safety becomes very important because workers की safety और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स will basically be selected through a challenge mode। जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। नीट पेपर फुटी विशयाचेर सरकारा कडल्यान जाय तशी जबाबदारी घेवप जावंक नाशिल्ल्यान फाटल्या 26 दिसां सावन मरसर उपासार बशिल्ले सामाजीक वावुरपी सोनम वांगचूक हांणी काल समेस्तांचे हित राखून गुरुग्रामच्या एका खाजगी इस्पितळांत उपास सोडलो. ह्या वेळार इस्पितळांत तांचे सयत केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आनी जितेंद्र सिंग हजर आशिल्ले.
ते भायर वांगचूक हांची घरकान्न आनी लेह लडाखच्या अपेक्स बॉडीचे कांय वरिश्ठ फुडारी लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार वांगचूक हांणी देशांत सध्या विरोध प्रदर्शनाची परिस्थिती हिंसक जावपाची शक्यताय आसा. ह्या फाटभुंयेर उपास सोडिल्ल्याचे नमूद करतना देशांतल्या साबार लोकांक खंयच्याय परिस्थितींत कसलीच हिंसक घडणूक घडपाक दिवचे न्हय अशें आवाहन केलें. I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल राती उसरा व्हिडिओ संदेश जारी करून नीट पेपर फुटी विशीं प्रदर्शन करपी विद्यार्थ्यांक आश्वासन दितना आयज मंत्रिमंडळाची बसका करून नीट परीक्षे विशीं म्हत्वाचे निर्णय घेतले अशें आश्वासन दिलें. ह्या वेळार आपल्या संदेशांत तांणी पेपर फुटी हो साधारण विशय नासून फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत सरकारान नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणांत म्हत्वाची कारवाय करून गुन्यांवकारांक अटक केल्या आनी फुडारान लेगीत तांकां खर ख्यास्त करतले अशें नमूद केलें. पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. विद्यार्थ्यांक दुसऱ्याच्या चुकी खातीर पुराय वर्स वगडावचे पडचे न्हय म्हूण सरकारान बेगोबेग फेरपरीक्षा घेवपाक पुराय नेट लायलो आनी 19 तारखेक ह्या परीक्षेचो निकाल लेगीत जाहीर जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो. तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था. सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया. और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांत पेपर फुटीची प्रकरणां बेगोबेग आनी खंबीरपणान हाताळपा हेतान फास्ट ट्रॅक न्यायालय उबारपाची घोशणा केल्या. सरकारा खातीर विद्यार्थ्यांचो फुडार सुरक्षीत करप ही प्राथमिकताय जावन आसा आनी ताकाच लागून स्थापीत केल्ल्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयान नियमीत पद्दतीन पेपर फुटीच्या साबार प्रकरणांचेर सुनावणी जातली आनी गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त लेगीत करतले अशें उतर प्रधानमंत्र्यांनी दिलें. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत करतना केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा सयत खेळपी लोकांक माफ करचे ना असो स्पश्ट संदेश प्रधानमंत्र्यांनी ह्या निर्णयांतल्यान दिला. तेन्ना संसदेंत लेगीत ह्या मुद्द्याचेर कामकाजान आडमेळी हाडपी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा करून ही समस्या सोडोवपाचेर भर दिवचो
अशें आवाहन केलें. कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा. ये बहुत बड़ा निर्णय है. हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके. और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं. अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए. कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा. यही सरकार चाहती है. नीट पेपर फुटी विशीं सरकार आनी विरोध करप्या मजगतीं समजिकाय जावची हे दिकेन आयज केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आनी डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी कॉक्रोच जनता पक्षाच्या प्रतिनिधी सयत नवी दिल्लींत बसका केली. 2 वरां उपरांत बसका सोंपोवन पत्रकारांक म्हायती दितना सरकारा वतीन आमी प्रतिनिधींच्यो मागण्यो थंडपणान आयकून घेतल्यो अशें केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगलें. परीक्षा वेवस्थेत बदल करपा खातीर तशेंच परीक्षे वेळार पेपर फुटी टाळपा खातीर ह्या प्रतिनिधींनी पक्षा वतीन 3 मुखेल मागण्यो मांडल्यात अशी माहिती मंत्री नड्डा हांणी दिली. तशेंच फाल्यां ह्या प्रतिनिधी मंडळा सयत आनीक एक चर्चासत्र आयोजीत करतले अशें मंत्री नड्डा हांणी सांगलें. आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे. लगभग 2 घंटे बातचीत चली. सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए. उनकी बातें हमने सुनी. बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई. उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए. हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू रोमानिया भेटेर आसात. रोमानिया भेटेर तांणी बुखारेस्तांत रोमानिया भारत वेपार मंचाक संबोधीत केलें. रोमानियाचे राष्ट्रपती निकुसोर डेन, पीएम इली बोलोजान ह्या वेळार हजर आशिल्ले. बिझनेस फोरमांत चर्चा करतना तांणी वेपार आनी गुंतवणूक वाडोवपाचेर भर दिलो. भारतीय डिजिटल प्रौद्योगिकी, नविनीकरणीय उर्जा सारख्या वाठारांनी उल्लेखनीय कामगिरी केल्या. तशेंच भारत सगळ्यात नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आसा अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. तशेंच वेपारीक फुडाऱ्या वांगडा चर्चा केल्या उपरांत रोमानिया भारत संबंद घटमूट जावपाचो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. One of the world's fastest growing major economies. Our economic growth is driven by sound microeconomic fundamentals, a vibrant entrepreneurial ecosystem, a large and skilled workforce, and sustained commitment to reforms. India is undergoing a remarkable transformation, emerging as a global leader in technology, innovation, and sustainable development, and experiencing significant success in sectors like renewable energy, digital technology, information technology, telecom, auto and auto components, pharma and biotechnology, space and fintech. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है.
हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है, उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज आल्तिनो पणजी हांगा कारखानो आनी बॉयलर निरीक्षणालयाच्या नव्या कार्यालयाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांचे सयत मंत्री निळकंठ हळर्णकर तशेंच कारखानो आनी बॉयलर्साचे हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। कार्यावळींत उलोवप करतना 13 कोटी रुपया गुंतवणूक करून उबारिल्ल्या ह्या इमारतींत कामगारांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान प्रिव्हेन्शन, प्रिपेर्डनेस आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हे धोरण आपणायलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। तशेंच गोंयांत कामाचे सुवातीचेर सुरक्षतायेचेर भर दिल्ल्यान फार्मास्युटिकल उद्देगा सयत हेर साबार उद्देग गोंयांत सुरू करपाक प्राथमिकता दिता अशें मुखार सांगलें। अपरांत सुरक्षिता भवन हाजें आयज इनॉग्रेशन जालें। अपरांत म्हणजे गोंय, गोमंत भूमी म्हणजे गोंय आनी सुनाप्रांत म्हणजे गोंय, म्हणूनच ह्या बिल्डिंगेक परत एकदां म्हणजे आमी एन्सिस्टर हितून वयता आसतना अपरांत हें नांव ह्या बिल्डिंगेक फावो केल्लें आसा। म्हाका दिसता ह्या बिल्डिंगेंतल्यान बरेचशे फावटी आमी सातत्यात पळयता की वेगवेगळे इन्स्पेक्शन आसतले, सर्टिफिकेशन्स ऑफ द बॉयलर्स आसतले, टॅक्निकल गायडन्स आसतले, एक्सिडंट इन्व्हेस्टिगेशन्स आसतले, लायसनिंग आनी अवेरनेस प्रोग्राम ह्या बिल्डिंगेंतल्यान वेगवेगळ्या वर्क प्लेसीचेर घडून येतले। आनी अपरांत सुरक्षिता इतक्याकूच खातीर गोंयांत जर आमी सेफ दवरतले आसत जाल्यार अपरांत सुरक्षिता हाच्या कडल्यान हें काम सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून हाजें सातत्यात इट इज अ सिम्बॉल ऑफ द प्रिव्हेन्शन, प्रिपेर्डनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी हें फुडें घेवन आमी सगळे जाण फुडें वता। म्हाका खात्री आसा की हजारांनी कामगार जे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज काम करता तांचे लायफ सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसता आनी ताकाच लागून वर्क प्लेसीचेर सेफ्टी आसची म्हणून अशा पद्दतीचे बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आनी ताका सपोर्ट सिस्टम ही दिवप हाच्या खातीर आमी सदोदीत आमचे डिपार्टमेंट हे इन्सिस्ट करीत आसता तुमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन। गेल्या 5 वर्सांत सरकारान खुबशा पोन्न्या सरकारी इमारतीच्या पुनर्बांधणीचें काम हातांत घेवन हेर नव्या आर्विल्ल्या इमारतींची लेगीत बांदावळ केल्या। अपरांत सुरक्षिता भवन ग्रीन बिल्डिंग तत्वाचेर उबारून तातूंत सौर उर्जा सुविधा दिल्या आनी हातूंतल्यान उद्देजकांक शाश्वत आनी पर्यावरणाक अनुकूल कार्यपद्दती आपणावपाक उर्बा मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें। तुम्ही पळयलें आसतलें की फाटल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांत खुबश्यो गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंगो ह्यो जुन्यो जाल्ल्यो, म्हणजे 40 वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं ज्यो बिल्डिंग्स बांदलेल्यो, ह्यो काही बिल्डिंग्स ह्यो स्वातंत्र्या पूर्व बिल्डिंगेतूनच आमी काम करताले। ते पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रिनोवेट करपाक घेतलें, नवें करपाक घेतलें आनी नवीन वास्तू ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी दीत आसता। एक्झिस्टींग जाग्याचेर एक पोन्नी बिल्डिंग आसलेली, बऱ्याच जाणांक आतां यादूय आसची ना ती बिल्डिंग कशी आसली ती। 2 वर्सांच्या पयलीं ती बिल्डिंग आमी डेमॉलिश केली आनी पुराय नवीन वास्तू 13 कोटी रुपया खर्च करून आमच्या GSIDC ती कन्स्ट्रक्शन करून दिली। KDN ग्रीन स्पेस बिल्डिंग जाता तितको म्हणजे सोलार पावर यूज करून आनी ग्रीन बिल्डिंग दवरपाचो कन्सेप्ट तेंच्यांनी ह्या बिल्डिंगेंतल्यान दाखयला। म्हाका दिसता दिस इज एन एडवान्स ज्या पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी तांच्यांनी हे दवरण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच आसा। हांव अमिता कडेन येता आसतनाच उलयतालो की ताजें म्हणणें आसा की जे इंडस्ट्रीज पार्टनर हांगा येताले तांच्यांनी आपूण हें पळोवन सेम दे शूड रिप्लिकेट इन देयर इंडस्ट्रीज
हो ताच्या फाटीमागचो तेजो उद्देश आशिल्लो. आमी जशें म्हणटा की पावर कमी लागची, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आमी ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट हांगासर हाडपाचो प्रयत्न केला. म्हापशेच्या दंडाधिकारी न्यायालयान कळंगूटच्या आमदार मायकल लोबो हांच्या आड नाझरी बीच रिसॉर्ट खातीर प्रादेशीक आराखड्याच्या नेमांचे उल्लंघन केल्ल्याबद्दल सुरू आशिल्ल्या गुन्यांवकारी खटल्याचे साबार आरोप रद्द केले. 2007 ते 2008 वर्सा मजगती दर्यादेग नियमन वाठाराचे नेम मोडून हे रिसॉर्ट उबारला असो आरोप मायकल लोबो हांचेर केल्लो. ह्या निर्णयाविशीं प्रतिक्रिया दितना हो पुराय खटलो राजकारणाच्या हेतान उबारिल्लो आनी आपले रिसॉर्ट केन्नाच CRZ वाठारांत नाशिल्ले अशें आमदार लोबो हांणी स्पश्ट केलें. My hotel is outside CRZ, which I spoke from that time till today. And CZMP has clearly shown us 50 meters away. Anybody would understand that it is 2 meters, 3 meters, 5 meters, 10 meters. 50 meters away. 50 मीटर फुडें आमचें हॉटेल आहा. आतां आमचे फुडल्यान ग्राउंड प्लस 6 आहा. आमी CRZ ना जाल्यार ती पयलीं मोडटली आसली. So this was a political vendetta case, and that time, since order was passed against me during that time, so our hotel was demolished. That 38 rooms, 35 rooms, one wing. The remaining wings are there. We are running the hotel now. At the same place, I have to build more. Honorable Court has seen all the sequences and the matter why we were accused is whether we got any benefit that I am in CRZ. No, because I am out of CRZ. So that was really shown to the court, and I am very thankful to the Honorable Court, and we believe in justice. That the case which was filed then is FIR which was filed when I was in opposition in 2009 when I was Jilla Panchayat member. It is acquitted today. गोंयच्या खाण आनी वखदां प्राधिकरणान दक्षिण गोंयांत घाल्ल्या धाडीन कांय खाद्य संस्थानांचेर तशेंच बेकायदेशीर रितीन परवानो नाशिल्ल्या दूद पुरवण करपी वेपाऱ्यांचेर दंड जारी केलो. गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्स माध्यमाचेर म्हायती घालून हे विशीं म्हायती दितना गोंयकारांक सुरक्षीत आनी बऱ्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ पावोवप ही सरकाराची प्राथमिकता आसा अशें सांगून रुमडामोळ हांगा घातिल्ल्या धाडीन 7 आस्थापनांचें निरीक्षण जालें. हातूंत 5 आस्थापनां कडेन परवानो नाशिल्लो जाल्यार 2 आस्थापनांत घाण परिस्थिती पळोवन 14,000चो दंड जारी केलो अशें भलायकी मंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. तशेंच परवान्या शिवाय आनी लेबल नाशिल्ले पनीर विकपी एका वेपाऱ्याक 30,000 रुपयाचो दंड जाल्यार 20 किलो पनीर ताब्यात घेतला अशें लेगीत भलायकी मंत्र्यांनी मुखार सांगलां. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना राज्यांतल्या उदकाच्या साठ्या विशीं म्हायती दिवन गोंयांत गरजे प्रमाण पावस पडून फावो तितलें उदक एकठांय जालां अशें सांगलें. तशेंच सरकारा वतीन 40 सुवातींचेर पावसाचें उदक आडोवन दवरपा खातीरूय वेवस्था केल्या अशी माहिती मंत्री शिरोडकार हांणी दिली. गोंयांत मुखेलपणान पिवपाचें उदक बांदावयल्यान मेळटा आनी हे खातीर सरकारान अजून मेरेन सुमार 500 बांद उबारल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. WRD कितें रेन हार्वेस्टिंग बी करपाचें चिंतता? रेन हार्वेस्टिंग आमचें चालू आसा. सादारण 40 ठिकाणी रेन हार्वेस्टिंग पूण एक लक्षात घेवपाक जाय आमी रेन हार्वेस्टिंग करतात. रेन हार्वेस्टिंग म्हटल्यार बोरवेलांतल्यान उदक जमनीक भितर ताज्या पेक्षा मोठें रेन हार्वेस्टिंग रेन वॉटर कन्जर्वेशन त्या पयलीं ते बंदारा बांदप. बंदाराच्या माध्यमांतल्यान आमी चड उदक आज आमी उदक पिता पयलीं ते चडशे बंदारे करतात. आमचे जवळ जवळ 500 बंदारे आसा. 500तले वयल्या भागांत तुगेले खांडेपार न्हंयचेर आनी कडच्यान वाळवंटी न्हंयचेर जे बंदारे आसा पळय ते जवळ जवळ 50 ते 70 सुमार आसा. त्या बंदारांचें उदक जें आसा तें आमकां पिवपाक मेळटा. पण रेस्ट आमी वॉटर कन्जर्वेशन पळय उदकाचें लेवल ग्रावंड लेवल आसा पळय तें वयर काडपा खातीर आमी वॉटर कन्जर्वेशन हार्वेस्टिंग जें आसा पळय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेंय बीन घेता. जवळ जवळ 40 कडेन सुमार घेवपाक येता. सांत-आंद्रेच्या आमदार विरेश बोरकार हांणी आयज मतदारसंघातल्या डोंगरी हांगच्या गोळीबाबा बेडाच्या सुशोभीकरणाच्या कामाचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या वेळार तांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी तृप्ती बाकड, देवस्थान समितीच्या वांगडी तशेंच हेर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले.
यावेळी उलोवप करतना थळाव्या देवांची पुजा आणि तांच्या पेडांची राखण करप हे गोंयच्या संस्कृतीक आणि आध्यात्मिक दायजाचो एक म्हत्वाचो भाग जावन आसा अशें आमदार बोरकार हांणी सांगलें. तशेंच तांच्या वतीन मतदारसंघातल्या पारंपारीक परंपरांचे संवर्धन करपी साबार उपक्रमांक तांच्या वतीन तेंको मेळटलो अशें उतर लेगीत तांणी ह्या वेळार दिलें. आयज आमी गोंयबाबाच्या पेडाचे जे ब्युटिफिकेशनाचे काम आसा ते आयज घेतलेले आसा आनी एक बऱ्यापैकी जे काम आमकां ह्या कमिटीन गोंयबाबाची जी कमिटी आसा त्या कमिटीन आमकां काम हे प्रपोज केल्लें ते म्हटल्यार पेवर्स आनी ब्युटिफिकेशन सराउंडींग जी आसा ते काम करचें म्हणून आनी हे काम आमी अंडर MLA LED फंड आमी घेतलेलें आसा आनी टोटल जो अमाउंट आसा तो 6,82,000 वो टोटल अमाउंटाचें हें काम जाल्लें आसा आनी एक उमेद भोगता कारण खूब फावटी आमचे कमिटीचे अध्यक्ष आमकां परत परत विचारताले की केन्ना हें काम कंप्लीट केन्ना जातलें सुरवात आनी आमकां हे बरे तरेचो परिसर हांगा आमकां दिसून येतलो कित्याक जे पेवर्स जे आसले ओल्ड पेवर्स आसले ते काबार जाल्ले पिड्ड्यार जाल्ले आनी उदक भरताले सो लेवलिंग एंड एंटायर ब्युटिफिकेशन हांगा आमी घेतलेलें आसा. तशेंच दोंगरी गांवांत आमची कितलीशीं कामां जी आसा ती ऑलरेडी जाल्ली आसा थोडी उरल्या नाल तीय आमी कंप्लीट करतले. आदोसी मंडूर विलेज पंचायती अंडर जावं सानंद्रे मतदारसंघान खुबश्यो कामां आमी कंप्लीट केल्लीं आसा आतां थोडी उरल्या तीय आमी जातींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. ग्लासगो हांगा राष्ट्रमंडळ खेळाक सुरवात जाल्या. दादल्यांच्या एकुडी खेळांत पुतू सोनोवाल हांणी बावसान कॅनडाच्या वर्ल्ड चॅम्पियन्स रायन बेस्टन हांका हारयलो. पिंकी सिंह आनी रुपा टिकू ह्या जोडयेन बायला पर्यसान जैत जोडले जाल्यार रवी वीरा वैखंड बुडुजिना आनी अली इमाम हांची फ्री स्टायल पॅरा स्विमींग सर्तीच्या निमण्या खेळांत निवड जाल्या. भारतोलन ह्या खेळांत भांगरा पदक मेळोवपाचें लक्ष आसा अशें मीराबाई चानू हांणी सांगलें. सरकारान लागू केल्ल्या खेळगडी केंद्रीत नीतीची तिणी तुस्त केली. मैं पूरा तैयारी में हूँ इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी टीम पूरा तैयारी अच्छी चल रही है. हम पूरा कोशिश करूँगी कि इंडिया के लिए हम मेडल दें. मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारी साइड टॉप्स और हमारे फेडरेशन और हाँ जो भी पूरा इंडियन गवर्नमेंट को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स के लिए इस बार काफ़ी उन्होंने चेंजेस किया है. हम काफ़ी मतलब डॉक्टर चाहिए और स्पोर्ट्स साइंस के लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या और करना इम्प्रूव करना चाहिए वो सब हम जब भी बताते हैं तो सब कुछ मिल रहा है. तो काफ़ी चेंजेस है. तो इसलिए मुझे बोलना चाहूँगी कि हर टाइम में हर कंपटीशन में एथलीट मेडल भी दे पा रही हूँ और अच्छी तरीके से रिहैब वो सब होते हैं. तो इंजरी आते हैं तो रिहैब को बहुत ज़रूरत है, फिजियो की बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का बहुत ज़रूरी होता है. तो उन सब हर टाइम टू टाइम मिल रहे हैं. तो ये सबसे हमारे लिए अच्छी बात होता है. परफॉर्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं गोंय हवामान खात्यान 24 ते 30 जुलय मजगती जाहीर केल्ल्या हवामान अंदाज पूर्वसूचने अंतर्गत आयज आनी फाल्यां खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत गोंयांत कांय सुवातांचेर घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच दोनूय दिसा वाऱ्याचो नेट वराक 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मजगती 24 ते 30 जुलय मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडशा सुवातींचेर पावस मध्यम स्वरुपान हजेरी लायतलो अशें हवामान खात्यान शिटकायला. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.2 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.7 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जाली बसका. बल्लारी ते कुंटकल मेरेन तिसऱ्या आनी चवथ्या रेल्वे लायनीक तशेंच भव्य रसायन येवजणे अंतर्गत 3 रसायन उद्यानाक मान्यताय. सामाजीक वावुरपी सोनम वांगचूक हांणी 26 दिसां उपरांत सोडलो उपास. हिंसा आड सादूर रावपाचो दिलो संदेश. प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यां खातीर जारी केलो खासा व्हिडिओ. कॉक्रोच जनता पक्षाच्या प्रतिनिधी केंद्रीय मंत्री JP नड्डा आणि डॉक्टर जितेंद्र सिंग केली बसका. विरोध प्रदर्शन सोंपोवचे खातीर सरकारा मुखार दवरल्यो 3 मागण्यो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आल्तिदो पणजेच्या अपरांत सुरक्षिता भवनाच्या नव्या कार्यालयाची केले उक्तावण. कामगारांची सुरक्षा सरकाराची प्राथमिकता मुखेलमंत्र्यांनी सांगले.
23व्या कॉमनवेल्थ खेळा सर्तीच्या सुरवेक भारतीय खेळगड्यांचे लखलखीत प्रदर्शन. बायलांच्या मुष्टियुद्ध खेळांत पदक केले निश्चित. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.